आज रिसेंटली हांव फाटल्या 4 दिसां पयलीं थोडे भुरगे पळयता कित्याक वी हॅव नॉट गिवन द जेई. म्हाका एडमिशन जाय आशिल्लें इंजिनियरिंगाक, हांवें जेई दिवना. कित्याक तर म्हाका खबरूच नासलें. तूं आफ्टर तूं 12th शिकता, जर जे इंजिनियरिंगान एका वचपा जाल्यार नीट आनी जेई एग्जाम दिवंक ना. एखादो स्टुडंट्स खबर ना म्हणटा म्हणजे त्या हायर सेकंडरीची टिचरांची म्हाका कीव येता. पयलीं हांव पेरंट्सांची न्ही, हांव परत एकदां सांगता, हायर सेकंडरीच्या टिचराची म्हाका पयलीं कीव येता. तो कितें शिकयता काय म्हणून. जर ताका भुरग्याचें करियर डिसायड करपाक जेईक बसपाक जाय आनी टायमार तेणी फॉर्म भरपाक जाय हें जर सांगना आसत जाल्यार तो आनी कितें शिकयतलो. दुसरो सांगतलो म्हूण रावूं नाकात. करियर करपा खातीर खुबश्यो संदी राज्यांत उपलब्ध आसा म्हूण मुख्यमंत्र्यांचो विद्यार्थ्यांक उलो. म्हणजे म्हज्या समोर मॅक्झिमम स्टुडंट्स आसा. डोंट डिपेंड अपॉन समवन अदर्स हू वील टेल यू. देर आर जस्ट सो मेनी वास्ट करियर ऑपॉर्च्युनिटीज आर अवेलेबल इन द स्टेट ऑफ गोवा. इन द स्टेट ऑफ गोवा. आतां तो मेडिसिनचोच विशय करतालो. हांव मुद्दामून सांगता की MBBS एडमिशन मेळना जाल्यार नेक्स्ट ऑप्शन आसतालें डेंटलाक चल म्हणून. म्हणजे गोंयांत तेन्ना दोनूच ऑप्शन अवेलेबल आशिल्ली वेन आय पास आउट. आज गोंयांत देर इज अ BMS, देर इज अ BHMS, बॅचलर मागीर BMS धारगळ गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचे आयुष डिपार्टमेंटाचे सगळ्यांत वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन इंडिया आयज खंय आसत जाल्यार ते धारगळ आसा, गोंयांत आसा. This is a good opportunity for you people and 50% seat is reserved for the Goan origin. गोंयांत नॅशनल फॉरेन्सिक सायन्सा सारकेली कॉलेज अवेलेबल आसा, वीच इज अ रिसंट अँड न्यू कॉलेज. हांवें म्हणटा की देशांत 4 कॉलेजी आसात नॅशनल फॉरेन्सिक सायन्स, तितूंतली 4थी कॉलेज गोंयांत आसा. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी.